जिवीत आमकां वेळाचो बरो उपेग करूंक शिकयता जाल्यार वेळ आमकां जिविताचो वालोर शिकयता। जो मनीस केन्नाच वेळाची वा बरे संदेची वाट पळयत बसना तोच मनीस जिवितान कितें तरी मोलादीक करूंक पावता। आयज आमी वेळाच्या म्हत्वाची जाणवीक करून दिवपी 7वी यत्तेचो पाठ शिकतले। पाठाचें नांव एका खिणाचो कळाव। पाठ क्रमांक 18। ही गजाल तामिळनाडू राज्यांतली कुरुबरापल्ली गांवचे माध्यमीक शाळेंतल्या एका भुरग्याची। गोविंदन ताचें नांव। गोविंदन हो 7वेच्या वर्गाचो मुखेली आशिल्लो। तो वर्ग बरे तरेन सांबाळटालो। आपल्या वांगड्यांक अभ्यासान मदत करतालो। ताच्या वर्गांतलो रवी हो ताचो घट इश्ट। रवी शाळेंत येनाशिल्लो त्या दिसा गोविंदनाक टिफीन खावपाक लेगीत मन येनाशिल्लें। इतली तांची दाट इश्टागत आशिल्ली। शाळा सुट्टकच दोगूय जाण गजाली मारीत मारीत रस्त्यांतल्यान चलत घरा वताले। 3 सप्टेंबर 1979 दिसा रवी शाळेंत येवंक नाशिल्लो। शाळा सुट्टकच गोविंदन एकटोच पुस्तकांचें बॅग घेवन भायर सरलो। ताणें भोंवतणी नदर मारली। रवी नाशिल्ल्यान एकटोच घरा वचपाक ताका वाज आयिल्लो। आयज ताणें टिफीन खावंक नाशिल्ल्यान ताका भुकूय लागिल्ली म्हूण तो लागींचे वटेन चलूंक लागलो। शाळे मुखावेल्या रस्त्याच्या मोडणाचेरूच एक ट्रक उबो आशिल्लो। ट्रका फाटसून एक मनीस अकस्मात रस्त्यार आयलो। ताच्या पांयान जोते लेगीत नाशिल्ले। तो एक विटिल्ली लुंगी न्हेशिल्लो। एका हातान थाळी आशिल्ली। तो कुड्डो आशिल्ल्यान बडी तेकयत तेकयत ल्हवू ल्हवू चलतालो। ताका पळोवन गोविंदनान मनांत म्हणलें, हो भिकारी कुड्डोसो दिसता। गोविंदनाक त्या भिकाऱ्याची काकळूट दिसली। आयज आपणें टिफीन खावंक ना म्हणपाची ताका याद जाली। टिफिनांतल्यो बिस्कुत्यो त्या भिकाऱ्याक दिवपा खातीर ताणें बॅगांत हात घालो। इतल्यान ताका पयसुल्ल्यान एक ट्रक व्हडा वेगान येता तो दिसलो। कितलो वेगान ट्रक चलयता हो ड्रायव्हर। ताका तो मोडणाचेर उबो केल्लो ट्रकूय दिसचो ना आनी ट्रका फाटसून येता तो कुड्डो भिकारीय दिसचो ना। ह्या भिकाऱ्याक उडयता सो दिसता हो असो विचार मनांत येना फुडें ताणें आड्डून म्हणलें, फाटीं सर, हो तो पळय ट्रक सरळ तुजे वटेनूच येता। भिकारी बाबडो काचाबूल जालो। तो ट्रक वेगान येत आशिल्लो। हे वटेन ट्रक, ते वटेन भिकारी। गोविंदनाक कितें करचें तें सुचना जालें। भिकाऱ्याक वाटोवपा खातीर कितेंय तरी करूंक जाय आनी तें आतांच ह्याच खिणाक, नाजाल्यार खूब कळाव जातलो। फाटीं फुडें विचार करिनासतना गोविंदनान भिकाऱ्या वटेन धांव मारली। रस्त्याचे वटेन धांव घेता घेता ट्रकाचे दिकेन हात करीत राव राव, वेग उणो कर अशें तो आड्डूंक लागलो। ट्रकाच्या ड्रायव्हराक दिसलें हो भुरगो लिफ्ट मागपाक आपणाक राव म्हणटा। ताणें ट्रक थांबयलोच ना। रस्तो हुपूंक सोदता त्या गोविंदना कडेन पळोवन ताणें आपले भाशेन एक गाळ घाली आनी हॉर्न वाजयत ब्रेकाचेर पांय दवरलो। भिकारी आनी गोविंदन दोनूय रस्त्याचे कडेक शेवटले।
भिकाऱ्याच्या हातांतली बडी आनी थाळी उसळून पयस पडली. तो ट्रक मातसो फुडें वचून थांबलो. कितें घडलां तें भिकाऱ्याक कांयच कळलें ना. पूण इतल्या लागींच्यान ट्रकाचो आवाज आयकून कितें जालां जावंये हाचो अदमास ताका आयलो. तो धडपडून उठपाचो यत्न करूंक लागलो. गोविंदनान ताका आधार दिलो आनी ताच्या हाताक धरून ताका एका फातरार बसयलो. गोविंदनाची दोनूय धोपरां फुटिल्लीं, कोपर झरकटिल्ले, ताचें तोंड आदळिल्ल्यान ओठांतल्यान रगत येतालें. तो बरोच निण्णावलो, पूण ताची पर्वा करिनासतना ताणें भिकाऱ्याची बडी आनी थाळी सोदून ताच्या हातांत दिली. इतलें म्हणसर त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर रागान दांत वोंट खायत गोविंदना सरी आयलो. ताणें आपले भाशेन कितें तरी विचारलें. तें गोविंदनाक कळ्ळेंच ना. ताका दिसलें खरें म्हणल्यार आपणे हाचे कडल्यान जातलो आशिल्लो तो अपघात चुकयला, हाका त्रासांतल्यान सोडयला, तरी हाका इतलो राग कित्याक येवचो? गोविंदनान हात वारे करून मोडके तोडके इंग्लिशींत म्हणलें, दॅट ओल्ड मॅन ब्लायंड एक्सिडंट. पूण ड्रायव्हराक तो कितें सांगता तें कळ्ळेंच ना. ताणें रागान ताच्या खोमसाक धरून ताका हालयलो आनी थापट मारपाक हात वयर उखल्लो. तेन्नाच धरात ताका अशें आड्डत शाळेंतले भुरगे मोवा मुसावरी धांवत आयले. अजापीत जाल्ल्या ड्रायव्हरान वळून पळयलें. सगळीं भुरगीं जमिल्लीं आनी गोविंदनाक सोड अशें म्हणटालीं. तरी तो गोविंदनाक कसोच सोडिना हें पळोवन सगळीं भुरगीं ड्रायव्हराच्या आंगार गेलीं. ती ताका मारपाचीच. इतल्यान शाळेचे मुख्याध्यापक थंय पावले. तांणी म्हणलें, भुरग्यांनो, हें कितें चलयलां? चलात, फाटीं सरात. भुरगीं फाटीं सरलीं आनी रागान फुतफुतूंक लागलीं. फाटीं सरात खंय, ताका पुलिसेन दिवंक जाय. मुख्याध्यापकांनी मायेन गोविंदनाचे फाटीर हात भोंवडायलो आनी म्हणलें, गोविंदन, कितें जालां तें सगळें हांवें पळयलां. एका खिणाचो लेगीत कळाव जाल्लो जाल्यार हो जाणटो मनीस वाचचो नाशिल्लो. अशें म्हणून तांणी ड्रायव्हरा कडेन पळयलें. गोविंदनान रस्त्यार उडकी कित्याक मारली हें हांव तुका सांगतां. खरें कितें घडिल्लें तें मुख्याध्यापकांनी ड्रायव्हराक हिंदींतल्यान सांगलें. तें आयकून ड्रायव्हर जाग्यार आयलो. ताका आपली चूक होलमली. तो गोविंदना म्हऱ्यांत आयलो आनी ताणें ताका शाबासकी दिली. ह्याच गोविंदनाक त्या वर्साचो भुरग्यांच्या साहसा खातीर आशिल्लो राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार फावो जालो. भुरग्यांनो, आमच्या जिवितांत बरी संदी एकदांच येता. फाट फुडें पळयनासतना हे बरे संदीचो फायदो घेवपी मनीस जिवितांत जैतिवंत जाता. देखून सदांच वेळाची आनी बरे संदीची वाट पळयत बसनासतना दर एका खिणाचो बरो उपेग करुया. देव बरें करूं.